Song A5. Burgam boktin somliao, gayon korun yetao, Viswas dorun yetao, Baba mukar yetao. Burgam boktin somliao, gayon korun yetao, Viswas dorun yetao, Baba mukar yetao. Atmiano sotan baba, bosu kietau tuka. 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 बाबाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, जेजून आपलो भौशीक वावर संवसारान करतना बियेन आसतना बापाचो मोग परगटलो. ताचे दोनूच ह्यो वस्तू अदीक ताणें प्रमाणीकपणान सांगून दिल्यो, आनी त्यो म्हळ्यार मोग करप आनी स्वतान उलोवप. आनी हेंच करूंक तो भियेलो ना, बापाची खुशी करूंक तो फाटीं रावलो ना. हेंच आमी दर एकल्यान करूंक आमच्या जाग्यार आसा थंय स्थान हो देवाचो मोग परगटूंक आनी देवाची स्वता परगटूंक आमकां आदारण करपाक मागुया. ह्या आयच्या दिसांत आमी सुजे आनी फ्लाविया फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत मागता. देवान तांची काकलूत करून सासणेक सूख तांकां मागुया. तेच बरोबर कालच्या दिसा आमचो दियोसिजन पाद्री फादर आल्मेर डिसुजा गांवांत सालिगांवचो हो संवसाराक अंतरला. ताच्याय आत्म्या पासत आमी मागुया. नेमिसाची भेटेक तयार जातना आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागून आमी दूख धरून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सरपळया देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो ज्ञान विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासत बेगीन सदांच बरें सगळ्या तुमकां आनी भोगतात आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परांनी विनंती करात प्रार्थना मागता. सरपळया देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. प्रार्थना. भोव मोगाळ बापा, तुका सोदून तुजे सेवेक लोबदूंक मोतादिपती भाग्यवंत बेनेदिक्तान आपले शिकवणेन आनी देखीन आमकां वाट दाखयली. सर्व वस्तू परत चड तुजो मोग करूंक आनी संतोशान आनी उस्क्या विणी तुज्या आज्ञाच्या मार्गान चलूंक आमची काळजां तुज्या मोगान भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. ओजियास राजाच्या मरणाच्या वर्सार एक उंच सिंहासनार बसलोलो हांवें सर्वेस्पराक पळयलो. ताच्या सांगाताक आसलोल्यांनी पवित्र जागो भरलो. ताचे वयर आसले सेराफीम.
हांकां जोड एकल्याक 6 पाकोटे आसले. 2 तांचे मुखामळ दांपूंक आनी तांचे पांय दांपूंक 2 आनी 2 उडून वचूंक. ते एकामेकाक व्हडल्यान अशें म्हणटाले, पवित्र 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 दोळबारांचो सर्वेस्पोर, सगलो संवसार भरला ताच्या वैभवान. बोब मारतोल्याच्या आवाजान बुन्याद हाल्ली आनी देव मंदीर धुंवरान भरलें. हांवें म्हणलें, कसल्या दोळदिऱ्या बेसार हांव आसा, कोटा म्हजें, कारण हांव एक मेळ्या ओंठांचो मनीस आनी मेळ्या ओंठाच्या मनशा मदें हांव जियेतां आनी म्हज्या दोळ्यांनी दोळबारांच्या सर्वेस्परा राजाक पळयला. तेन्ना एक सेराफीम वेदीवेलो चिमट्यान काडलोलो एक इंगळो आपल्या हातान घेवन म्हजेशी उडून आयलो. ताणें तो म्हज्या ओंठाक लायलो आनी म्हणलें, आतां पळय, हो तुज्या ओंठाक लायला. तुजें पातोक काडून उडयलें, तुजें खोटेपण धुवन काडलें. आनी सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, कोणाक धाडटलो? आमचो संदेशकार कोण जायत? हांवें परतिपाळ केलो, हो पळय, हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब, वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. जबाब, वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पदवेची आंगोस्त्रां सर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोळाचे पट्टो बांदला. जबाब, वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोना तसो तीर केलाय. ओरंबाक तावन तुजेशी सिंहासन गोठ उबें आसा. सासणाक तावन तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब, वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर कदींच हालोना, बदलना. संवसार सोरोसोर सर्वेस्परा तुज्या घरांत पांगतली पवित्रताय. जबाब, वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू नांवा खातीर बेमान बक्षात जाल्यार तुमी खरेंच बागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आपल्या गुरू परोस शीस आपल्या दोनया परोस चाकोर व्हडतो न्हय. शीस आपल्या गुरू सारको आनी चाकोर आपल्या दोनया सारको जाल्यार पुरो. गोराब्याच्या दोनयाक बेलझुबूल म्हणलो जाल्यार ताच्या गोरच्यांक त्याहून आनीक कितें म्हणचे नात. त्या पासत तांकां भिवू नाकात. आतां दांपलोलें आसा तितलेंय उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसा तितलेंय हेरांक कोडीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखांत सांगता तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात.
आनी कानांत फुतफुतलोलें तुमी आयकलां तें पाडसार जावन परगट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक हेमकोणान नाश करूंक तांक आसा, ताका ओदीक भियेयात. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटच तुमी भिवू नाकात. शेरक्याच्या भिऱ्या परस तुमी ओदीक व्हडलीं. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगडटलों. पूण मनशा उजीर म्हाका नाकारतात, ताका स्वर्गार आसता म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. भगिनीनो, आमच्या गोंयांत जायते कुरीस, जायते इगर्जो, जायतीं कपेलां आमकां दिश्टी पडटा. आनी तेच बरोबर आमकां सिद्ध जाता की जीं कपेलां, कुरीस, इगर्जो बांदून दवरलेल्यो तांचो भावार्थ व्हडलो आसलो. आनी ह्या भावार्थाची कुणां कशी तांणी हें आमकां बांदून दवरलां. तांचो भावार्थ तांणी सभे माजार दाखयलो. तेच बरोबर आमी पळयता जायते फावटी लोक बासीन वेताना, गाडयेन वेताना ह्या कुर्सांक पळोवन थोडे फावट उमोग येता वो सांता क्रुसाचें काडटा आनी हे भाशेन मान दिता. सभे माजार आपलो भावार्थ दाखयता. आनी न्हयच फकत आमच्याच क्रिस्ती धर्मांत, आमी जाणा दुसऱ्याय धर्माचे आपापणाच्या धर्माची वस्त पळयल्या उपरांत ही हो भावार्थ एके भाशेन सभे माजार दाखयता. आयज जेजू म्हणटा, म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा उजीर परगटीत जाल्यार स्वर्गार आसता म्हज्या बापाशी हांवूय परगडटलों. आनी जो कोण नाकारता ताका हांवूय नाकारतलों. भावार्थ परगटूंक जेजून हाडलेली स्वता विस्तारूंक दोन एकल्याचो आमचो कायदो. मोग आनी स्वता ही दोनूय जेजून दाखयलें, तर आमी तेंच करूंक जेजू आमच्या लागीं मागता. कांय फावटी आमी लजता सभे माजार जेजून हाडलेलें तें स्वता सांगूंक. कांय फावटी आमी विंचून काडटा आनी फकत आमकां जाय तितलेंच सांगता वो आमी साक्षी दिता आमच्या ह्या स्वतांक जेजूच्या फकत आमकां लागू जाता तितलेच भाशेन. जें कितें म्हाका बरें लागना पवित्र पुस्तकांतलें वो म्हाका आडकोड जाता तें हांव सांगूंक सोदिना. पूण जेजू म्हणटा, जो कोण म्हाका नाकारता ताका हांवूय नाकारतलों. देवा मुखार आमी आमची जबाबदारी ओळखून घेवंक मोग आनी स्वता हें दोनूय परगटूंक आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. सर्वेस्परा सृश्टीचेर आसतना आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक सोय.
सर्वेस्परा सृश्टीचेर वचनारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासनाच्या सासनाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोडपा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदराक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थया. मोगळ बापा भाग्योन बेनेदिक्ताचे परबेचो समारंभ करून आमी तुका भेटयता तो योद्न तूं स्विकार कर आनी आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताणें उतरान आनी देखीन शिकयलां तशें तुका सोदून आनी सदांच आनी सर्वताय तुजे कडेन आनी आमच्या भावा भयणी कडेन शांतीन आनी मोगान एकवटून तुजी भक्ती करूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविधार आनी सासणाच्या देवा सर्व कड्यान सर्ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रोचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीर तुका वाकणटा तारोण मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या सोंतां भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सुसुकवेचे आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोम्यास घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची. तेच परी जेवण जातच ताणें काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोम्यास घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळस. नव्यानी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोम्यास मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन भावार्थाचो गोठ परगटुया. सोमिया जेजू आमी हो उणो खाता आनी काळस इतलें पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसूर. आमी तुजें मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास करता. नवजिविताचो उणो आनी सोडवणेची काळस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजू कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळीं यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. करीत भाशेन आमी उगडास करता सुजे आनी फ्लाविया फेर्नांदीस,
हांच्या आत्म्याची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सुलयत मुखार मोळ पडूंक फावो कर. अमो समेस्ताची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती बागेवन दरनुतांनी सरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सत पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवास्काय आमकां दी. सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडाच्या जेजू क्रिस्ताच्या येड्यांक आमी बरो भाशेन अवतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. समे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सजियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. समेची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थना. सर्वेस्परा तुवें आमकां दिल्या त्या सर्गीच्या प्रसना वरवीं सासणीक जिविताची खात्री आमकां मेळ्ळी.
बागेवंत बेनेडिक्ताची शिकवण पाळून सगळीं आमी भाव भयण म्हूण समेस्त मनशांचो मोग करून विस्वाशीपणी तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सत पदिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड मुखार. गाण्याचो T48. संसाराची तुगे राहणी आमी तुशी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शारोतीनी आयगे कांती विनवणी सोरवायटांतली सोरविघ्नांतली निवार माये सुलोकिनी गांवांत आमच्या गोरगोरांनी खोर शांतीची आमची जिणी संसाराची तुगे राहणी आमी तुशी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शारोतीनी आयगे कांती